आम्ही पळयल्या सकड कोंकणी मुवीपैकी ही एक बरी मुवी. इवन कॉन्सेप्ट बरें आले. फर्स्ट जावन टील द एंड म्हणसर मस्त कॉमेडी असली. पूण कोंकण्यात फर्स्ट टायम एक बरी कॉमेडी मुवी बरी आसा. पयसो वचून टायमपास बरें आसा. फोंडा सोमिस्तर मास्टर पीस म्हणून येता. रायन मॅग्नेटोन बरे मुवी काढला. आम्ही येद्दोळ ॲक्टिंग पळोवनातले कॉमेडी इतले बरी आसली. स्पेशली द कॅमेरा अँगल्स ते मस्त लायक जाला विथ बॅकग्राऊंड म्युझिक ते काल झालं ते मूवी टोटली एनहान्स केला. सो हुएवर आमचे कोस्टल एरियात कोण आसात हे एक हाय स्टँडर्ड सेट केलें. फुल फिल्म आम्ही हसून ताल्ल्या. आमकां हसो नसो इतले कॉमेडी भारी खुशी जाली. सगळ्या क्रिस्तांव लोकांनी एकटी येऊन पळयचे ती मुवी पळोवंक येताना एक तुमकां हे जाल्यार पहिल्यांत जेवण येया हसून हसून मागीर तोंड दुखता रातीक जेवंक जावचे डावट. हसून हसून म्हाकाय पोट दूख सुरू जालें. पेंगटा दुखी आसा ताका तूं हसून हसून तूं ओवरऑल एंटरटेनमेंट पॅक्ड मुवी सांगेत. कोंकणी मुवी फर्स्ट काले कॉमेडी मुवी म्हणून सांगेत. आय गेस हांवें येदोड पळोवना. मुझे फर्स्ट मुवी आय वुड से. सो वेरी गुड. एक अर्था बरी तें पिक्चर जावन आसा. फोंडा सोमिस्तेर एक फॅमिली पिक्चर जावन आसा. हे सगळ्यान पळोवन संतोष पावचे म्हणले म्हजी एक उर्बा. सुपर सुपर बरी मुवी बरी सुपर जाल्या. देव रायनाक देव बरें करूं. एक बरें फिल्म सर लोकांनी कुटुंबा समेत पळोवचे दिसताले. आय थिंक करावळीच्या प्रदेशांत फर्स्ट टायम हांवें अर्ले मुवी पळोवचे. व्हेरी एंटरटेनिंग. फर्स्ट तावन लास्ट म्हणसर आमकां टायम गेल्लेंत कळून हांवें फर्स्ट हाफांत येवन सांगलें इतले बेगी फर्स्ट हाफ आयलें गे इंटरवल आयली म्हणून. आणि हांव सगळ्यांक एस्पेशली आमची कोंकणी कम्युनिटीक हे 100% पळोवचेच म्हण हांव रिक्वेस्ट करता. बरें जालें. हसून हसून म्हाका म्हजें पोट दुखता आता. सो थँक्यू सो मच. मूवी स्टार्टिंग तो एंड म्हणून मस्त बरें आसलें. कॉमेडी पार्ट आनी पुरो बरें आसलें. खंयी बोर म्हण फील जावना. इल्ले गम्मती आसले सुख दुख पुरो आसले तांतू. पिक्चर पळयल्लें आमी तुमचे ताचे तेंय बरें आसलें. ताचे मस्त बरें आसा. भारी हसून हसून पुरो जालें आमकां. काले जावन पार्ट 1 भारी कॉमेडी आसली. पार्ट 2 तशेंच एंडींग भारी बरें आहा. सर्व ह्या जाणांनी पळयचे म्हणून म्हजी एक विनंती. तुमच्या टिमाक सर बरें मागता. हाच्या आदी हांवें तें लकी ड्रॉ 2 फावटी पळयलां. हें आनीक बरें भारी बरें खुशी जाली. अशें तुमकां तुमच्या टिमा बरें मागता. तुमकां हेल्प करून पळयता. एकदम ब्युटिफूल. कित्याक म्हळ्यार आमी उरली मस्त फिल्मां पळयता आनी कोंकणी फिल्म आमी पळयचे जाल्ल्यान. कित्याक म्हळ्यार 2 वरां 20 मिनटाचे फिल्म आमकां उठोवंक मन जावना. एकदम कॉमेडी आनी एकदम स्टोरी आसली. वाड्या वाड्यावर कशें आमी पिकनिका वता पळय तशेंच वाड्या वाड्यागारा आमी येवन हे फिल्म तांकां सपोर्ट करया आनी सगळीं पळया. एक बहुत मनोरंजनाचे तशेंच बरे स्टोरीचे फिल्म. स्टार्टिंग टू एंड म्हणसर विथ स्टोरी कॉमेडी आनी स्क्रिप्ट भारी बरें आसलें. अँड ओवरऑल रायनाचे सर सगळ्या पंगडाकच आमी ऑल द बेस्ट म्हणटा मुकल्या तांच्या रिलीजाक. बरी असली मुवी बरी कॉमेडी बरी खुशी जाली आमकां पळोवन. बरें म्हळ्यार एकदम बरी जाल्या. आनी म्हाका भारी खुशी जाली पळोवन. मस्त हसले हांव. मस्त बरें आसलें. मस्त एंटरटेनिंग आसलें. बट लास्टाचे मेसेज मात्र भारी बरें आसलें. ते म्हाका बरें लागलें. बेगीन थोन मस्त लाफ्टर बोर जायना कोणाकी. मोटार जावन दे यंगस्टर्स यूथ कोणांनी बरें एक्टिंग केला. इगर्जे वचून प्रोग्राम तुमी धरेच म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. पळोवन आमकां भारी खुशी जाली. तितले की आनी ह्या जमान्यांत ही मुवी एकदम सुपर हिट जायचे. आमच्या खिरांतल्यांक आमकां प्रमोट करूंक भारी एक अवकाश मेळ्ळो. ओवरऑल स्क्रिप्ट आनी मुवी बरें आसली. स्क्रिप्ट बरें बरयला. म्युजीक बी तशेंच सॉंग सिंगींग जावन दी. ओवरऑल इट वॉज अ गुड मुवी गुड स्टोरी. सगळ्यांनी येवन हे मुवीक सपोर्ट करून पळयचे म्हूण विनंती.
कॉमेडी मस्त बरें आहलें पुरा टायपाच्या ऑडियन्सांक तांच्या प्रकार समजूनचा बरी ऑडियन्स आहले आनी बरें मस्त लायक जालें आनी लास्टाक मिनींग मस्त बरें आहलें पिक्चरच. कोंकणी फिल्म काडूंक एक आजकाल मस्त कश्ट आसात. रायन आनी ताच्या टिमान हे एफर्ट घालून एक लोकांक पसंत जावचे तसले मुवी काडल्या. आमी हे फिल्म पळोवन तांकां आमचो पाठिंबो दिया आनी चड संख्यान हे फिल्म पळोवंक तुमी येया. बरी आसली मुवी आमकां आसून मस्त खुशी जाली आनी असलेच मुवी मुखार तुमी काडीचे म्हणून आमी तुमकां सांगता. मस्त बरें जालें सगळ्यांचें एक्टींग मस्त म्हळ्यार मस्त बरें जालें. मस्त बरी आसली मुवी वंडरफूल प्रोडक्शन. म्हाका मस्त लायक जालें कारण म्हळ्यार द स्टोरी लायन आनी द स्क्रिप्टींग कशें केलां. व्हेरी इंटरेस्टिंग टेक. जो टॉपीक आसा तुमी ट्रेलर तावन या मुवीच्या नांवा तावन एक्चुअल स्टोरी काडले एक्चुअल मेसेज काडले तुमकां ते डिरायव करूंक जायना. तुमी येवन ही मुवी पळयचे. इट्स फुल ऑफ लाफ्टर इट्स फुल ऑफ फन. एट द एंड ऑफ द डे एक बरी मेसेज जी डिलिव्हर केला. अमेझिंग वर्क बाय रायन मॅग्नेटो.